नमस्कार योकार गोवा टुनाइट स्मिता येळकार सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. कला अकादमीच्या ऑडिटोरियमाच्या कोसळिल्ल्या स्लॅबाची IIT वरवीं चौकशी. मुख्यमंत्री म्हणटा 18 दिसात रिपोर्ट. कॉन्ट्रॅक्टराक नोटीस. कोणूय दोशी आसूं सुटचो ना. बाल रथवाल्यांक आता 12 महिने पगार. वर्साक 3% पगार वाढ. फाल्यां युनियन बरोबर बसका. मुख्यमंत्र्याचे उतर. माट बाल रथवाले तेमार. मागणी मान्य जाय मेरेन आंदोलनार. बालरथांत सरकारी स्कुलां शाळा पडटा बंद. मुख्यमंत्र्याचो आरोप. बालरथांक 3 किलोमीटरांचे बंधन. मात 15 किलोमीटर वचून भुरगीं हाडटात प्रायमरीची बालरथांत. इंडियन नॅशनल डेव्हलपमेंट इन्क्लुझिव्ह अलायन्स इंडिया UPAन 26 पक्षांक बरोबर घेवन युतीचे केले नामकरण. ते वेटेन बीजेपीच्या फुडारपणान NDAच्या 38 पक्षांक घेवन शक्ती प्रदर्शन. राज्यसभा खासदारकेची वेंचणूक जिखलो म्हणून सदानंद शेट तानावडेच्यो फॉर्मालिटीत तडीक. बीजेपी फुडारी कार्यकर्त्यांनी केलो नव्या खासदाराचो ताळगांवां भोवमान. सांत आंद्रेंतल्या हाऊसिंग बोर्डाची जमीन लाटतल्यांचे आनी मंत्र्याचे सेटिंग. आरजी आमदार बिरेशाचो आरोप. सेटिंग शब्दाक सुदिनाची हरकत. दोगांयचे वाजले. ट्रॅफिक पुलिसाक लागून टुरिस्ट गोंयांक विट्टात. उत्तरेसावन दक्षिणेक वतना 10 सुवातींनी पुलीस. दर वर्सा विधानसभेत होच इश्यू. मायकलान सरकाराचे कान तोपले. आनी टोमाटांक उजो. इश्यू विधानसभेतूय तापलो. विजय म्हणटा सरकारान दरेक गोंयकाराक 2 किल टोमाट फुकट दिवचे. रवी म्हणटा हॉर्टिकल्चरात सवाय किलाक 103 रुपया. खबरो विस्तारान. कला अकादमीच्या ऑडिटोरियमाचो स्लॅब कोसळपाच्या प्रकरणाची IIT वरवीं चौकशी. 18 दिसात रिपोर्ट दितले म्हणून मुख्यमंत्री उलयलो. सरकारान कॉन्ट्रॅक्टराक नोटीस काडल्या. कोणूय दोशी असल्यार खंय सुटचो ना. मुख्यमंत्र्याच्या विधानसभेत उतर. विरोधक PWD मंत्र्याचो राजीनामो मागतात. घाळपणाक लागून खंय केस जावंक जाय. केस फायल जावपाक जाय. केस ऑफ नेग्लिजन्स. ओरेवा म्हणटा तो MD जेलान आहा. गुजरातान जाली 1 मिनिट स्पीकर सर. तिसरे म्हणल्यार मंत्र्याक सॅक करपा जाय. ताजे पयलीं आमी म्हणला हाजेर करप्शन इनवॉल्वला. स्पीकर सर निलेश काब्रानान सर्टिफाय केल्या आनी हो आतां मुखेलमंत्री हांव परत एकदा सांगता ताचेर डिस्कशन सुरू केला. कापास जालें सर माझे आयकून तरी डिस्कशन घे. स्पीकर सर स्पीकर सर आमी 18 दिसाच्या पयलीं रिपोर्ट जो कितें आमच्या कडेन येता 2 रिपोर्ट येतात 3 रिपोर्ट येतात तिनूय रिपोर्ट सबमिट करता आनी डिस्कशन जाय. हाफ एन आवर डिस्कशन जाय. मान्य करता. CM म्हणटा कोणूय दोशी असल्यार सुटचो ना. This pertains to the collapse of the structure of open air auditorium in Kala Academy 17/7/23. In this context, the Principal Chief Engineer PWD is hereby directed as follows: to investigate and submit preliminary report regarding the collapse. Second, to seek the explanation from the contractor who is currently executing the refurbishment renovation work at Kala Academy. Third, to appoint an independent agency which IIT Roorkee or any other IIT, NIT ascertain to the cause of these incidents. हितूर जर कोण फॉल्टी आसत जाल्यार तो कोणूच सुटचो ना. हे पयली सांगता. दुसरी गजाल हे कोणूच सुटचो ना. स्पीकर सर हेजे थॉरो इन्व्हेस्टिगेशन केले वयतले आनी तेकाच लागून आमी थर्ड पार्टी इन्व्हेस्टिगेशन केला. सकाळी सेशन सुरू जाल्ले ते कला अकादमीच्या बोवाळान. उपरांत अर्दवर कामकाज स्थगीत आनी ते उपरांत शून्य काळात CMन रिपोर्ट मांडून ताचेर चर्चा करपाचे उतर दिल्ल्यान प्रकरण तितल्यार थंड जाला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी शिरीष कुंकळेकर.
बालरथवाल्यांक आता 12 महिने पगार, दर वर्सा 3% पगार वाढ. मुख्यमंत्र्याच्या विधानसभेत उतर. बालरथ युनियनाबरोबर फाल्यां बसका, योग्य पगार थारायतले. बालरथवाल्यांचो गैरवापर जाता. कितलीशींच हायस्कुलां भुरग्यांक हार्डवर्क करूंक पयशे घेता. मुख्यमंत्री उलयलो. विजय म्हणटा बालरथांचे फिटनेसूय तपासात. मुख्यमंत्री म्हणटा सगळे जाग्यार घालता. सो तेंची सॅलरी 20,000 जावची, 20,000 जावची, हे आमचे मागणे आहा. आणि जे कंडक्टर आहा तेची सॅलरी मिनिमम 13 ते 14,000 जावची. कित्याक स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग जे आहा हाय आहा. 12,000 कितें जाता सर? म्हागाय खंय पावला? टोमॅटो 103 रुपया पावला. बालरथ जेन्ना स्कीम आयली तेन्ना इश्यू कितें आशिल्लो की 7 वर्सांनी बसी रिप्लेस जातल्यो म्हणून. 7 वर्सां जावन आनी 5 वर्सां गेली. स्पीकर सर, बसींकूय कला अकादमी जावपाक रावले आमी, कित्याक भुरग्यांचो लायफ आहा तातूंत. हो शहाजान मॉडल तसो तुमी वापरूं नाकात की बालरथ स्कीम जी आहा ती तुमी रिवायव करा पडती होल्ली. की त्यो बसी पयलीं सारक्यो आसपाक त्यो बसी कितें जाल्या, बसीची अवस्था पळया तुमी. द ड्रायव्हर शूड बी स्ट्रेस फ्री. ड्रायव्हर जर स्ट्रेस घेवन गेलो आनी भुरग्यांक घेवन घाली धरून फोंडान खंय जाल्यार जालें. स्पीकर सर, थोडी स्कुलां ट्रान्सपोर्टाचेर पयशे घेतात आणि ते पयशे काय अकाउंटाचेर खंयसरूच दाखयनात. स्पीकर सर, थोडी स्कुलां 100% ग्रँट इन एड घेतात, ॲडमिशनाक पयशे घेतात. आमचे कडेन कंप्लेनूय येयल्या. थोडे PTA म्हणून पयशे घेतात. हांवें कित्याक सांगलें, कारण आमी ग्रँट इन एड स्कुलां ह्या बसीच्या बालरथ स्किमीचेर उलयता आनी 100% ग्रँट इन एड ही बस चलोवपाकूय बी गव्हर्मेंट दिता. आमी नवीन सर्क्युलर जो काडला पयलेच फावटी त्याच्या खातीर सेपरेटली पॅटर्न ऑफ एसिस्टंट आसलेलो सर्क्युलर काडला स्पीकर सर. आणि त्या सर्क्युलराच्या नुसार उदर जे हांवें सांगलां की कंपल्सरी तांकां अकाउंट ओपन करपाक जाय, तांच्या अकाउंटाचेर पेमेंट दिवपाक जाय आणि दुसरी गजाल तांचो इन्शुरन्स करपाक जाय, बसीचो इन्शुरन्स करपाक जाय. ज्यो स्कुलाची प्रायमरी शाळा आहा पळय न्हू तांकांय बी ह्योच बालरथ चलयतात. जाय जाल्यार आमी डिपार्टमेंटान व्हेरीफाय केला. भुरग्यांची सेफ्टी म्हत्वाची आसा म्हणून तर आमी भितरलो 50,000 आमी हे फावटी तांकां ग्रांट डिस्ट्रिब्यूट करून दिल्या. बसीचो इन्शुरन्स मेंटेनन्सा खातीर 50,000 तेंच्यांनी क्लियर कट मोडचे, ड्रायव्हराचो इन्शुरन्स करचो. ड्रायव्हराक आमी 10,000 वयल्यान 12,000चेर व्हेल्ले, ताका आमी 5,000 वयल्यान 6,000चेर व्हेल्ले. आमी तांकां एक्चुअली सांगलेलें की ऑक्टोबरान आमी सर्क्युलर रिवायज करता. बट तुमी सांगलें, तुमी उलयल्या तें सगळें कन्सिडर करून फाल्यां हांवें युनियन लिडराक आपयला. तेंच्यांतले चार जाणांकूय आपयल्या. बरोबर बसून पयलीं तेंचे वेजीसाचोच विचार करता, वेजीस तेंच्यो रिवायज करता, तांचे सॅटिस्फॅक्टरी वेजीस रिवायज करता. कितल्यो त्यो आत्तां हांव सांगना, बट तांच्या बरोबर बसून सॅटिस्फॅक्टरी वेजीस दिता. सो दॅट म्हाका दिसता हे कॉलिंग अटेन्शन विड्रॉ करचें. मागणी मान्य जाय मेरेन आंदोलन फाटीं घेवचें ना म्हणून बालरथ कर्मचाऱ्यांनी स्पश्ट केलें. सरकारान वाडयल्लो पगार परवडपाचो ना. आमी मागलां तेंच दियात म्हणून आझाद मैदानार आंदोलनाक बशिल्ल्या बालरथवाल्यांचो तेम. शिक्षण संचालकान तांकां सरकाराचो रकाद पावयलो तें आयकूंक तयार ना. ड्रायव्हर 20,000, अटेंडंट 14,500 पगार मागतात. डिमांड एक म्हणल्यार सॅलरी हायक. आमी हालींच पॅटर्न ऑफ एसिस्टंट चेंज केला. पयलीं आमी तांकां मार्च पर्यंत पे करताले आनी म्हाका दिसता 11,500 पे करताले, 11,000. सो आतां नव्या स्किमी प्रमाणे आमी तांकां 12,000 पे करपाचें केल्या. 12,000 ड्रायव्हराक आनी 6,000 क्लिनराक आनी वर्साक 5% इन्क्रिमेंट. दुसरी कंप्लेंट आमकां आसताली की टायमार पे करना म्हणून आमी ह्या नव्या सर्क्युलरान तांकां कंडिशन घाला की 1 नाल्यार 2 तारखेक पेमेंट करपाचो आनी तोय बी अकाउंटाक घालपाचो त्या ड्रायव्हर ऑर हेल्पराच्या. की आमचो विजीचो जो हे आसा तेणी 12,000 आनी 6,000 दिला तो आमकां मान्य ना. आमकां तो कसोच परवडपाचो ना. ताका लागून तुमी जें कितें म्हटलां तें हांव वचून जनरल बॉडीक आमच्या सांगता आनी मागीर तुमकां कळयता. सो त्या प्रमाणे जनरल बॉडी आमी तो मान्य करूंकूच ना आनी त्या प्रमाणे आमी CM सराक कळयलें की आमकां तें मान्य ना. सो सरान सांगलां आतां कितें फाल्यां परत आमी हेजेर सारकें आतां सद्या प्रायोरिटीन म्हणजे कशें आसा स्टेप बाय स्टेप आमी हो इश्यू रिजॉल्व करुया म्हणून सांगला. स्ट्रायक फाटी घेता. मजगतीं राज्यांत बालरथ कामगार संपार गेल्ल्यार बालरथ बंद. भुरग्यांक त्रास. मडगांवां भुरग्यांनी टेम्पो रिक्षात प्रवास केलो. बालरथ सरकाराचे आंगलट. बालरथाक लागून सरकारी स्कुलां शाळा बंद पडूंक लागल्यात म्हणून मुख्यमंत्र्याचो विधानसभेत आरोप.
बालरथांक तांच्या स्कुलाकडच्यान 3 किलोमीटर मेरेन वचूंक मेळटा, मात 15 किलोमीटर मेरेन वचून भुरग्यांक हार्डवर करतात. प्रायमरी सेक्शनाचे भुरग्यां खातीर बालरथ वापरतात, मुख्यमंत्री उलयला. बालरथ ही स्कीम 3 किलोमीटरच्या डिस्टन्साचीच भुरगीं हाडपाची. आपले इश्कॉल आणि त्याच्या भोवती 3 किलोमीटर. आणि स्पीकर सर, ह्या भुरग्यांक फक्त 5th to 10th ह्याच स्कुलाच्या भुरग्यांक हाडपाची. पण स्पीकर सर, आयज जर तुम्ही पळयशात, गव्हर्मेंटाची शाळा आणि इश्कॉलां जी बंद जाली ती बालरथा खातीरच म्हणपाक जाता. कारण बालरथ जेन्नाच्यान येयली तेन्ना त्यो बालरथी 15 किलोमीटर चलपाक लागले आणि त्यो बालरथी शाळेच्या भुरग्यांकूय हाडपाक लागल्यो. त्याती खुबश्यो म्हणजे गव्हर्मेंटाच्यो शाळा ज्यो बंद जाल्यो त्यो तेका लागून जाल्यो. हे एक भितरलें कारण आसा. कारण आमी बरेचशे फावटी कारण आपल्या स्कुलांत चड भुरगीं येवपाक जाय म्हणून 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर थोड्या जाणांनी तर MP लॅडा कडल्यानूय बस घेतल्यो, त्योय चलोवपाक लागले. आमी डिझलाक जे पयशे दिता स्पीकर सर, 3 किलोमिटराच्या डिस्टन्साक डिझल चलपाक खूब जाले. तितूरूच तांकां मेंटेनन्साक जे 50,000 दिता तेच्यानी रेग्युलर मेंटेनन्स करपाक जाय स्पीकर सर. नो डावट बस दिल्यार खूब वर्सां जाली आनी कितें, पण तेंची जबाबदारी आहा. तेंच्यांनी थोडे कॉन्ट्रिब्यूट करचे, तेंच्यांनी नवीन बसीस घेवच्यो. सरकार एक योजना काडटा कारण सरकारची सगळी इश्कॉलां बंद तेका लागून पडल्या स्पीकर सर. इंडियन नॅशनल डेव्हलपमेंट इन्क्लुझिव्ह अलायन्स इंडिया UPAन 26 पक्षांक बरोबर घेवन युतीचे नवे नामकरण केलें. बंगळुरूत 2 दीस जाल्ले बसकेत लोकसभा वेंचणुकेचेर चर्चा जाली. ते वटेन BJPच्या फुडारपणान NDAच्या 38 पक्षांक घेवन नवी दिल्लीत शक्ती प्रदर्शन आनी इंडियाक तुमी चॅलेंज करात म्हणून TMCच्या ममताचे NDAक आव्हान. विरोधकांची बंगळुरूत 2 दीस बसका. 26 पक्ष एकठांय येवन इंडियन नॅशनल डेव्हलपमेंट इन्क्लुझिव्ह अलायन्स INDIA इंडियाची स्थापना. Now, with all 26 parties, a new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance. आता आमकां चॅलेंज करात, ममता बॅनर्जी उलयली. लेट अस चॅलेंज इंडिया. NDA, can you challenge India? Bhajpa, can you challenge India? The other people, can you challenge India? दुसरे वटेन BJPचे शक्ती प्रदर्शन. 38 पक्षांक बरोबर घेवन नवी दिल्लीत सभा. गोयची MGP पार्टी वांटेकार. अध्यक्ष दीपक ढवळीकराची हाजेरी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. BJPचो प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन राज्यसभा खासदारकेचे वेंचणुकेच्यो फॉर्मालिटी पुराय केल्यो. गोंया सावन राज्यसभेचेर बिनविरोध जिखपी तानावडेची मुख्यमंत्री धरून हेरांनी विधानसभेत तोखणाय केली. खासदार तानावडेचो भोवमान करूंक BJP फुडारी कार्यकर्त्यांची ताळगांवां सभा. राज्यसभेचेर खासदारांचो निवडून येता. पयले फावटी फाटले फावटी विनयबाब तेंडुलकर हे राज्यसभेचेर पावले. 6 वर्सां राज्यसभेचेर गोंयच्या वतीन ताका वेगवेगळी कामां करपाची संद मेळ्ळी. हे फावटी दुसरे फावटी आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हे अनअपोज पावता. सो हांव विशेष करून सगळे आमदार हांचे हांव आभार व्यक्त करता की तेंच्यांनी अनअपोज आमचो कॅन्डिडेट निवडून दिल्या बद्दल. आनी बाब सदानंद शेट तानावडे हांकां सगळ्या गोंयच्या लोकांच्या वतीन गोंयच्या सरकारच्या वतीन हांव खूब खूब अभिनंदन करता. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी संपूर्ण मंत्रिमंडळ सगळे आमदार तशेंच आमचे सगळे विरोधी आमदार वेगवेगळ्या पॉलिटिकल पार्टी इंडिपेंडंट ह्या सगळ्यांचे हांव अपोजिशन लिडर ह्या सगळ्यांचे हांव आभार व्यक्त करता. कारण तांच्यांनी राज्यसभेक लागून आमकां पयलो मान बिनविरोध निवडून दिवपाचो दिल्लो आसा. कारण गोंयांत पयल्या वेळारूच राज्यसभा ही बिनविरोध जाली आनी ताका लागून हांव सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता. दुसरे आमचे केंद्रीय नेतृत्व आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आसत, आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डाजी, होम मिनिस्टर अमित भाई शाहजी आणि आमचे संघटन मंत्री राष्ट्रीय PL संतोषजी ज्यांच्यांनी म्हाका ही संधी दिली उमेदवारीची आणि त्यामुळे हांव त्यांचे आभार व्यक्त करता. आणि पार्टीच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचे बूथपासून स्टेटपर्यंत सगळ्या कार्यकर्त्यांनी त्यांच्यांनी सदोदित सहकार्य दिलें आणि एक बऱ्या तरेचें काम आमी गोंय भितर आमचें सरकार करपाक पावलें. आणि ताका लागून सगळ्यांचेच म्हजे सगळे सहकारी पार्टीचे ऑफिस बेरर, पार्टीची कोर टीम आणि सगळ्यांचेच आभार व्यक्त करतात. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट.
Anant Lakshmi and Son Ventures Private Limited presents its first startup project, Samruddhi Shridi Colony, a 21 independent 4 BHK bungalows. Call us today for booking and more inquiries. सांत आंद्रे मतदारसंघातल्या हाऊसिंग बोर्डाच्या सुवातेर भायल्यांचे अतिक्रमण, जमीन लाट्टल्यांचे आनी मंत्र्याचे सेटिंग, आजी आमदार विरेशाचो आरोप. सेटिंग शब्दाक सुदिनाची हरकत, तितल्यार विरेश आनी सुदिनाचे वाजले. अनोळख्या आड कागाळ केल्या, पुलीस तपास करता. सुदिनाची जाप, सेटिंग शब्द खंय काडचो, युरी म्हणटा एडजस्टमेंट. स्पीकर सर, प्रूफ आसा की हांगा कितें सेटिंग जाला म्हणून. जी इन्क्वायरी पोलिसान करपाक जाय ती पोलीस डिपार्टमेंट इन्क्वायरी करता. ती इन्क्वायरी आमी वचून थंय दादागिरी करूं शकना. हे मातशें आमदारान लक्षांत घेवचें. स्पीकर सर, हो जो बोर्ड आसा हो ट्रेस पासाचो बोर्ड जेई आसलो. हाऊसिंग बोर्डाचो जेईन हो ट्रेस पास केला म्हणून बोर्ड पुलीस स्टेशनात दिवंक ना. हो हांवें दिला म्हटल्यार हाऊसिंग बोर्डाचें कितें सेटिंग चालू आसा. सेटिंग म्हणटा पळय मातशें डिलीट करून घे मातशें. स्पीकर सर सेटिंग कित्याक म्हणटा सांगता. स्पीकर सर सेटिंग कित्याक म्हणटा तेंय सांगता. सेटिंग म्हणटा तें क्लॅरिफाय करपा लाय. बेश्टो तें सेटिंग क्लॅरिफाय करता. तांणी सेटिंग केला म्हणून तांणी पेपर दाखोवचे सेटिंग कोणी केला तें. नाजाल्यार हे सगळे फाटी घेवचे. सेटिंग इज अ अनपार्लियामेंटरी वर्ड, तो तुम्ही एक्सपंज करचो. अंडरस्टँडिंग ओके अंडरस्टँडिंग आसा भितून अंडरस्टँडिंग आणि हे जे आसा आनंद इल्ली कुट्टी, मागीर दुसरो आसा आसिफ जफीर, तिसरो आसा राकेश कुमार यादव. हे भितर येयल्या थंय जाय तशी प्रॉपर्टी ग्रॅबिंग करता, जाय तशें ते ट्रेसपास करता, जाय तसो रस्तो बांदता. म्हटल्यार कोणाची प्रॉपर्टी? सरकाराची. बरं सरकार कोण? कित्याक सरकाराक नाका? गोंयांत उटंगार. गोंय वेधशाळेचो शुक्रार मेरेन ऑरेंज अलर्ट. उटंगार सुरू जालो तशी पडझडूय सुरू जाली. मोन मडगांवां राखणे म्हणत कोसळ्ळी. पार्क केल्ल्यो 2 मोटारसायकली चिड्डल्यो. राखणे म्हणत पडली तेन्ना थंय कोण नाशिल्ल्यान अपकिर्त टळ्ळें. ट्रॅफिक पुलिसांक लागून ट्युरिस्ट गोंयांत येवंक सोदिना. उत्तरेच्यान दक्षिणेत वतना 10 सुवातींनी पुलीस आडायतात. पुलीस ट्युरिस्टांक पिट्टात म्हणून दर वर्सा विधानसभेत इश्यू येता, पूण कांयच जायना. बीजेपीच्या मायकलान बजेटाचेर चर्चेक सरकाराचे कान पिळे. घरमंत्र्यान लक्ष घालून प्रकार बंद करचो, नाजाल्यार खंय ट्युरिस्ट बंद जातले. पूण जे होम डिपार्टमेंटानसून रेव्हेन्यू जो हाडपाक लायला ते म्हाका दिसता खंय तरी इनजस्टीस जाता. जे वायट युनिफॉर्म आमचे ट्रॅफिक सेल जे स्टॉप करीत आहा सगल्यांक, कोणाक हेल्मेट आहा तेंकांय स्टॉप करता आनी तेंकां सांगता हो डॉक्युमेंट दी, तो डॉक्युमेंट दी, तो डॉक्युमेंट मागपाची गरज ना. आयज तुका डॉक्युमेंट सगळे कळटा. तुजे एक ऑन युअर सेल फोन यू जस्ट लॉग इन अँड यू विल गेट इट. 4 दिसांक रावपी लोक आहा ते आमकां कंप्लेन दिता. कितें कंप्लेन दिता? वी वेंट फ्रॉम अंजुना to South Goa on a motorcycle or in a car. We were stopped at 10 places and we were harassed at 10 places. By imposing fine on a tourist, that cannot be revenue generation. You are sending a wrong signal. Challan is not the solution. गोंयच्या प्रत्येक मनशाक 2 किल टोमाटां दिवची. आमदार विजयान विधानसभेत मागणी लावन धरली. टोमाटांक उजो, किलाक 140 रुपया. लोकांनी टोमाट सोडले. विजयान परिस्थिती सांगली. शेतकी मंत्री म्हणटा लोकांक कांयच त्रास ना. आमदारा कडेन लोक येता जाल्यार ताणें लोकांक दिवचे. हॉर्टिकल्चराच्या दुकानांनी खंय टोमाटां सवाय 103 रुपया किल. टोमॅटो, चिली and other vegetables, especially in the month of स्पीकर सर, बाब रवी नायकाच्या अटेन्शना खातीर हो प्रश्न आहा. टोमॅटो म्हणटा तो टोमाटाचो प्रायस जाला 140 रुपया किलो गोंयांत. मिरसांग आहा ती 60 रुपया किलो जाल्या. एक्सपर्ट्स अशें म्हणटात की टोमाट म्हणटा ते 300 रुपया किलो जावपाचें आहा. अशें आहा की सेंट्रल गव्हर्नमेंट टोमॅटोज घेतले आनी दिल्ली आसल्या सिटींक सप्लाय करपाचें सेंट्रल गव्हर्नमेंट चिंतता.
हाजें जर जालें आतां प्रायसीस वाडत वचपाचें आहा. सरकारान अशें करूंक जाय की एटलिस्ट 2 किलो टोमॅटो पर एक गोंयकार हे सप्लाय करतलो म्हणून म्हाका बाब रवी नायका कडच्यान एश्युरन्स जाय. आमचे कडेन हॉर्टिकल्चर हे आसा डिपार्टमेंट आसा हॉर्टिकल्चर आमी जे हॉर्टिकल्चर आमचे हे आसा कॉर्पोरेशन याची मार्फत आमी भायल्यान भाजी आनी टमाट सगळे हाडून लोकांक दिता हांगसर. हांगा लोकांचे कांयच प्रॉब्लेम ना. हे प्रॉब्लेम कसले आहा खबर ना. अरे आसा सिल्वा क्रोस सिल्वा ती खबर ना तुका. रेट म्हणजे तुम्ही आमदार मी Fear and anxiety. माझं घे मर सर. टमाट घेऊन देऊ लोकांना की भायर सगळीकडे गोंया भायर टमाटो सगळं म्हारग आसा सांगता की लोकांक कळपा लागून आनी तेकाय कळपा. आमचे हे आसा हॉर्टिकल्चरचे गाडी सगळे शॉपां बीन आसा आमचे हे ल्हान ल्हान शॉप आसा सगळे कडेन थंय आसा 103 रुपया किलो. गोंयांत फाल्यां परवां G20 एनर्जी ट्रान्झिशन्स वर्किंग ग्रुपाची चवथी बसका. भारताच्या येजमानकेंत नितळ उर्जा संक्रमणांत संवसारीक सहयोग घटमूट करपाचेर बसकेंत भर. वीज मंत्रालयाचो सचीव पवन अगरवालाच्या अध्यक्षते सकयल चर्चासत्रां जातलीं. मायन्स सचीव विवेक भारद्वाज, कोळसो मंत्रालयाचो सचीव अमृतलाल मीना चर्चासत्रांत वांटेकार आसतले. दूधसागर धबधबो बंद केल्ल्यान कुळे वाठारांत रोजगाराचो प्रस्न उप्रासला. टुरिस्ट गायड म्हणून काम करपी गांवचे तरणाटे बेकार. ते वटेन पसरेय थंड. पसरकार म्हणटा अशीच परिस्थिती उरल्यार शटर डावन करपाची पाळी येतली. सरकारान विचार करून उपाय काडचो. ह्या वॉटरफॉलाक आमी हांगासर इतले वर्सां आमी गायड म्हणून काम करता आनी प्लस सिजनान ड्रायव्हिंग करता आमी. थोडे ड्रायव्हिंग आसा सगळे गायडो आसा म्हाज्या वांगडा सगळे. आनी हो दुसरा वॉटरफॉल बंद केल्लो आसा. 2 म्हयने जाल्यार हो वॉटरफॉल बंद केल्लो आसा. हो कित्याक लागून बंद केलो खबर ना. तशेंच आमकां हांगा रोजगार बी हांगा कांय ना आमकां हांगासर आनी कांय ना कित्याक पोट भरपाक कांयच ना. आनी तेजेर आमी कितें जाल्यार करताले आनी ते 2 म्हयने सुमार जाल्यार बंद आसा. पयलीं कंटिन्यू आमी वयताले 10-12 वर्सां सुमार आमी कंटिन्यू गेल्या वर्सा सारको टायमार चालू जाल्लो. केन्ना चालू जाता? 1 म्हयन्या सुमार म्हयन्यान चालू जाल्लो जुनाक. आतां तुमची मागणी कितें आसा सरकारा कडेन? आमकां चालू जावचो म्हणून आमकां मागणी आसा आनी कांय ना. चालू जालो न्हू ट्रॅकिंग जाल्यार आमचे हांगसर बिजनेस एकदम बरो चलतलो आनी चडशी लोकसंख्या हांगसर येवप वचप जातलें आनी सगळो बाजारपेठ हांगसर बरो चलतलो आनी समज ते बंद जाल्यार हांगसर मार्केटान कांय ना. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रोंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.